आयज जो गोंयान सरकार आसा हाचो जो कारभार चल्लेलो आसा, फसवणुकीचो कारभार, इलेक्शन दोळ्या मुखार धरून कांय गोष्टी डिक्लेअर करप, हाचो हांव गोवा फॉरवर्डाचे वतीन निशेध करता. फटिंगपणाचो कारभार म्हटल्यार फाटले फावटी झेडपी इलेक्शनाच्या तोंडार विरोधकांक संदी ना दिता 4-5 दिसां म्हटल्यार इलेक्शन डिक्लेअर केले. तांच्याच मंत्र्यान सांगले, पंचायत मिनिस्टरान सांगले इलेक्शन जानेवारीन घेतले म्हणून. आनी हे सायडीक पायटेनूच म्हणया आमी, कित्याक तो इलेक्शन कमिशनर जो हांगासर आहा, स्टेट इलेक्शन कमिशनर, हो तेंच्या हातींतलो पापेट आहा. ताणें हे त्या टायमार डिक्लेअर करून सोडले 12 तारीख. आनी ताका लागून विरोधकांक खुबशा जे अपक्ष, खास करून हांव अपक्ष जे बसलेले तांचे उलयता, तांकां बरे तरेची संदी ना मेवळ्ळ्या कारणान प्रचार कार्य करपाक तांची डिफीट जाली आनी भारतीय जनता पार्टीची फटिंगपणाच्या आदाराचेर जीत जाली. भारतीय जनता पार्टी जिखले, हांव तेंचें अभिनंदन करता, कांय नजो. पूण आतां फाटल्या दिसांनी हांवें एक पेपरान स्टेटमेंट वाचलो हालींच्या टायमार, एट द टायम ऑफ क्रिसमस, की म्युनिसिपालिटी एरियान जी घरां आहा तेंचो आमी टॅक्स घेतले म्हणून. एक विधानसभेन ऑर्डिनन्स हाडटले आनी आमी टॅक्स घेतले. ह्या दिसांनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागलेले आसा, लागलेले म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यांक खबर आहा, ड्यू डेट जाल्ली आहा इलेक्शनाची, आनी केन्नाय इलेक्शन जावंक शकता येणाऱ्या काळान. तेका लागून म्युनिसिपालिटीन जे वोटर आहात, जे इलिगल घरांनी रावतात, तांकां हे लोक गाजर दाखोवंक सोदतात. म्हजी सरकारा कडेन मागणी आहा, हांव तरी आसतना म्युनिसिपालिटीच्या भागान जे लोक इलिगल घरांनी रावता तेंचो जर सरकार टॅक्स एक्सेप्ट करता जाल्यार तेंच्या डिसिजनाक हांव वेलकम म्हणटा. कारण हांव विधानसभेन सदांच इलिगल घरां रेग्युलरायज करची ही म्हजी सदची मागणी. 5 वर्सांक हांव हे मागणेचेर ठामपणे विधानसभेन उलयल्लो आहा. म्हजी मागणी इतलीच आहा, म्युनिसिपालिटीचेर मेहरबानी कित्याक तुमची, आनी गांवगिरी वाठारांतले जे ग्रामीण भागान आहा, ज्या लोकांनी 33 सिटां तुमकां 50सांसून जिखून हाडून दिल्ली, त्या लोकांचो टॅक्स कित्याक घेयना, हो म्हजो प्रश्न सरकाराक. हालींच म्हणजे अजून जिखून म्हयनो सुद्दां जावंक ना झेडपी इलेक्शन, आनी ह्या झेडपी इलेक्शनाक सरकाराक पूर्ण बहुमत दिल्लें आहा दोनूय सायडीक, सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा. तरी आसतना ग्रामीण भागाचेर अन्याय कित्याक करता? कित्याक ग्रामीण भागान भरपूर इलिगल घरां आसात, तेंचोय टॅक्स घेयात, जेणे करून म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीक ते टॅक्साची व्हडलीशी गरज आसची ना. तांचे कडेन रेव्हेन्यूचे दुसरे जायते सोर्स आहा. पूण आमच्या भागान, गांवगिरी भागान जायत्यो गरीब पंचायती आहा. जर टॅक्स कलेक्ट केलो इलिगल हावजीसांचो जाल्यार त्या पंचायतींकूय तेचो फायदो जातलो, जेणे करून तेंचो रेव्हेन्यू वाडटलो. पण सरकार सध्या इलेक्शन आसलेल्या कारणान म्युनिसिपालिटीच्या लोकांक, जे लोक रावता तांकां भुलोवपाचो प्रयत्न करता.